गोंयान हुंय तुम प्रायवेट गाडयेक तेका घान येताय हा गाडी बरी टिंट बीट गेलोली गाडयेन तेका एसी बेसी मान सारके घेन येताय तुम तेका तो कोण VIP ट्रीटमेंटू and he's a murderer and it has been proved. रामा आमगे मर्डर करू ना बट रामा गेले तोंडाकू रुपड्यांक आणयलो मरे तुम्ही कान्नूवाला हेडू हा आमगे एक्टिविस्टाकू रामाकू तुम रुपड्यांक आणयले कान्नीवाला हेड जालोलो ही गाडी कित्याक काय वेळ गाडी तो नंबर प्लेट घाल ही जिम करायची गाडी ये गाडी हेजे पण भायले येताय न्हू आमगे गोंया ते भिनाय आमगे गोंयकार भिताय आ आमके पुलीस दोन वतले हे रस्त्यार गोबड म्हाका पुलीस दोन वतले पुलीस 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 म्हळ्यार भिताय मरे ते आमगे गोंयकार पण हे भायले येताय ते कोणाची भिरांत ना पुलीस सोड तूं कोणाचीच ना कित्याक हे आमगेले गोंयकारां चिंतपाक गरज कित्या भिरांत ना ती कित्या हो सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना तांकां आमकां भिवपाक गरज आहा कित्याक आम गोंयकार आमकां भिवपाक गरज आहा कित्याक हो सरकार आमगे न्हू तांकां भिवपाची गरज ना कित्याक सरकार तेंगेलो आयज सरकार म्हणटा आमकां गोंयकारांक भिवपाची गरज ना खरें काय आमकां म्हणटा म्हाका दिसना कित्याक सपोज आमगे CM म्हणटालो आमकां गोंयकारांक भिवपाक गरज ना म्हणून जाल्यार आमकां गोंयकारां पासत आसता आसलोलो आनी हे जे लॉ आहाय ते आमकां गोंयकारां पासत दोता आसलोलो बट भिवपाची गरज ना हे आमकां न्हू तो तांकां म्हणटा कोण वयले येताय तांकां आनी तेणें एकोमोडेट करून गोंयांत दवरल्याय तांकां कित्याक चड फाटीं आनी म्हाका पयस आनी वचो नाका आतांचीच आतां जालोल्यो इन्सिडंट दवरया रिसंट केस 28-29 इयर्स तो भुरगो जो शेकार जो मायग्रंटान येवन थिंग तेजो मर्डर केलो रायट ऑन द बीच शेका मुकल्यान फॉर पेटी लिटल इश्यू कित जाला तेजो फोड कित मेळ्ळा आनी हेच सरकारान केल कितें तेका न्याय दिलो दुसरी इन्सिडंट रिसंटली आमगे गोंयकारांक दिल्लीवाल्यान येवन हेल्मेटान बरो मारलो कितें केलां आमगे हेच सरकारान न्याय दिलो तिसरो इश्यू भुटानी जो मायग्रेटान आमगे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगलें तुका हिंगा जितो मातो आनी पुतो म्हूण केली कितें सरकारान जस्टीस मेळ्ळे रिसंट केस पयर जालोली जी आमगे सिनियर सिटीजन फ्रॉम मांद्रे back again on a petty issue जीती मारली आणि ही वेल प्लॅन मर्डर दिसत म्हाका
कित्याक ऑल 3 आर इन्वॉल्वड. माय, पाय आनी चेडो, मदर, फादर एंड द सन. कित्याक फ्यू डेज बॅक तेंगेली मातशें आर्ग्युमेंट जाल्लें सुण्या लागून. दर एका घरांक तुमी चोयली आसतली आमगे गोंयकारांकू सोय सुण्या पोसपाची, सुण्या दवरपाची आनी धरून पोटा. कित्याक असो चोर येवन बोताय म्हूण गोंयां. आनी हुंयच्यान येतोले आनी हुंयच्यान मान वयतले आनी हुंयच्यान वयतले आनी होच सरकार तेंक सेफ कोता तो आमकां खबर ना. वी कॅन एटलीस्ट ट्रस्ट दीस डॉग्स that they will protect and guard us. ना म्हूण हो आमगेलो सरकार आमकां आसपाना रे बाबा. आतां हांव हें कित्या म्हूण असो दिता. This incident happened 2 days back. जी सुण्या लागून आर्ग्युमेंट कोताय आनी मागीर थ्रेटन कोताय तुका आपूण दाखयतो म्हूण. कोण माय, पाय आनी चेडो. आनी जाणटेली बायल हुंय रोप बी धुवपा बी वयताली लोकांगे घरां, आरसो रिंगताली आनी ती आपणागेली दिसपटो कोताली. आनी ए बायलेक हुंय ते दोग जाण सुण्या लागून तुवें कित्या पोसल्याय आनी हिंग दो नाका बी म्हूण हुंय दिल्ली सोन तो गोंय येता. जी ती रावताय थिंगा वोसोन तेंक धमकी दिता. हें चोल कितें रे बाबा. गोंय कोणा गेलें. तूं तेंकां तेंगे घरा कडेन धमकी दिता. आं चल कितें रे. कोणागे म्हूण तुमचेर आता रे. Which godfather has kept the hands on this Delhi lobbies or whoever the migrants that are coming? वोट बँक एकठांय कोताय रे. तेका लागोन म्हणटाय भिवपाची गरज ना म्हणून. So you all are giving free hands to these migrants for coming and accommodating themselves over here. So जालें अशें कोन्न की the very next day these people came with him and he had an argument. झोगडी जाली. झोगडी जाली तो चेड हुंय ते केसां दोता, ओडी तोता, ते माता आनी माय पाय हाय ती माताय तेक. मागीर आमगे गोंयकार येवन तेंकां आडायताय, सेपरेट कोताय. तो हुंय थ्रेटन कोन्न वयता की तुका आपूण माल बोगो रावपाना म्हूण. आं दाखयत म्हूण तुका. तेच फाटल्यान हुंयच्यान नागलोली 5-10 मिनटांनी तिगांय हुंय गाडयेन बसताय आनी येताय. ती थिंगा रस्त्याचेर बसला आलो हुंय. गाडी ते वयल्यान घाताय आनी डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार वयताय. सो हे पुलीस स्टेशनार वचपाकू कारण कितें. सो दॅट मिन्स देर आर गॉडफादर्स अबाउट देम. आनीकूत एज पर देअर मेडिकल रिपोर्ट he was not on alcohol substance. So this is done deliberately to kill her, which is captured on camera. A proof and evidence आणि ahllole witness सांगताय. eye witness. Eyes and cameras are not the same. Eye witness एक आणि दोन न्हू. इतले आय विटनस जे शेजऱ्यांक आहलोले, रस्त्याचे आहलोले लोक सांगताय की तेणे गाडी मालती गेली म्हूण. आनी कॅमेराचेर एज एन एविडन्स प्रूफ जालो हा जाल्यार हे पुलीस डिपार्टमेंट कोताय कितें रे. VIP ट्रीटमेंट तेंकां. तुम वयल्यान हुंय तुम प्रायवेट गाडयेंक तेका घान येताय. आं गाडी बरी टिंट बीट केलोली गाडयेन तेका AC बेसी मान सारके घेवन येताय तुम तेका. तो कोण VIP ट्रीटमेंटू. And he's a murderer and it has been proved. रामा आमगे मर्डर करू ना बट रामा गेले तोंडाकू रोपड्यांक आणयलो मरे तुमी. कान्नूवाला हेडू. आं आमगे एक्टिविस्टाकू रामाकू तुम रोपड्यांक आणयल्ले. कान्नीवाला हेड जालोलो. जो मर्डर केला एक सिनियर सिटीजन बायलेचो आमगे गोंयकार नीज गोंयकाराचो. तुम तेका VIP ट्रीटमेंट दीन प्रायवेट गाडयेन ऑन प्रायवेट गाडयेन आण भितर हुंय तुमी AC रुमान तेका बसयला. सो दॅट मिन्स तुमगेले बरे चॅनल हा तर कनेक्शन हितून ना उंचसो न्हू तुमकां कितें तर मेळ्ळां हेचे क्लियर कट मरे. नाल्यार कोण कोणांगलो न्हू.
सरकारूय न्हू ना म्हण हे होम डिपार्टमेंटूय न्हू आणि वाय ओनली he has been arrested and why not the parents when they are the equal culprit for this murder कित्याक तिगाय सांगून गेली तुका आपण दाखयता आनी आपण तुका मात म्हणून तिगाय त्या गाडयेन आसलोली मर्डर जालो तो सो तेका चेड्याकू कित्याक दवरलो मायक आनी पायक बायल्यांक कित्याक सोडलो ताकी अरेंजमेंट करपाकू फोन मान सगळें अरेंजमेंट करपाक तेंक दोगांयकू बायल्यांक दवरलें आनी एक भितर दवरलें so you are giving them the time to do everything every arrangement. Why not all three are arrested? Tigai Aizu, they should have been behind the bus. Why VIP treatment is given to them? So itunu amge गोंयकारांक चिंतपाची गरज आहा कित्याक कित जात तितलें आतां तुमी चिंतपा जाय तुमची ताय मरे जात कोणा अंडर रे अंडर whose banner this is happening. You all have left no Goans with hope की तुम कितें बरें कोतले म्हण आमगे गोंयकार न्हू we are more fearful than hopeful of this BJP government. I'll tell you, we are more fearful than hopeful of this BJP government. कितें आमकां आनी होपानी उरलो ना तुमकां हांवें 2 दीस पयलीं सांगिलां तुमी गोंयकारां पासत रावताय आनी गोंयकारां पासत आहाय न्हू आमी बीजेपी निवडून हाडटाय मरे आख्खो गोंयकार आमकां खबर आसा आख्खो गोंयकार तुमचे बरोबर रावता मरे एकू गोश्ट सांग रे तुम गोंयकारां पासत कितें बरें केलें म्हणून डिव्हलपमेंट इज फॉर यॉल अरे हेज्या पयलो आमगेलो गोंयकार लोक कितू डिव्हलपमेंटान रावलो हा म्हळ्यार जैन हान सुसेगाद आसली मरे पयलीं इतुल्यो ब्रिज आसो नाय गाडी आसो नाय बिल्डींग आसो नाय सुसेगाद आसलें म्हळ्यार कितें आमगे सृश्टी सांबाळ दवरलोली हें डिव्हलपमेंट ना आनी तुमी आख्खें गोंय काबार केलें मरे आनी मुठाय हो गव्हर्मेंट डबल इंजीन सरकार म्हणून हें डबल इंजीन कोण तें लोकांगे इंजीन काबार केलें मरे तुमी सुसेग काबार केलें मरे तुमी हुंयच्यान डबल इंजीन सरकार जालो हा रे तुमी what is so advanced about this BJP government? Tell me. When the Goans are not happy with your present government in whatever you all are doing, कित्याकू सोगले इलोले दिसाकू आमगे गोंयकार वचोन पंचायती बोबाड माताय आमगे गोंयकार वचोन पुलीस स्टेशनार बोबाड माताय आमगे गोंयकार कोर्टां बोबाड माताय I asked, it actually चोवपाक गेल्यार न्हू आमगेले जे आसलोलें गोंय तें गोंय उरोना आनी म्हाका दिसता आमगे एवरी पंचायत नाव should come up with one एक रेजोल्यूशन हाडपा जाय सगळे पंचायती आनी हे रेजोल्यूशन कित म्हणू जे जागे आमगेले विलेजी हाय that should not be sold to the outsiders but only Goans every पंचायत आनी ग्राम सभाक घालपा जाय की उमके जागे इंकपाचे आहाय आनी गोंयकारांनी ते घेवपाचे only for Goans and not for outsiders and this resolution should be brought in every goddamn पंचायत तेन्ना कोडे गोंय सुदरत अरे बाबा तुमी रेंटार दोताय भाड्यान दोताय प्रॉब्लेम ना येयले ते आपणागे हॉलिडे जाली ओसाय पोत्ते This Goa belongs to Goans and not outsiders, not migrants. तुम्ही हॉलिडे येताय हॉलिडे येयाय बिझनेस करपाचेय बी गोंयकारांक हक आहा आनी रावपाचो आनी लुगराचोय बी गोंयकारांकूच हक आहा आमकां नाका हें डिव्हलपमेंट लोक हिंग मोरोत वयताय आनी हिंग डिव्हलपमेंट म्हणटाय हिंग जागे हिंकीत वयताय लोक हिंग रस्त्यार पावलो हिंग उदका तेम ना बट उदका तांकी वांटाय म्हळ्यार तुमची ते हुंयच्यान डिव्हलपमेंट गोंय काबार जाल मरे आयज चोयल्यार तूं हें मांद्रे इफ यू सी लोक बाडो रात आनी दीस जाला आतां थिंग पुलीस स्टेशनार न्याय मागताय म्हळ्यार हो सरकार आयकोत कोणा गेलो सो हांव हिंगा आमगे CMाक विचारता बाबा
कितेंच पूण तूं कोत्तलो आमगे गोंयकारां पासो तूं विल यू डू समथींग आमकां दियाय मरे जस्टीस दियाय मरे this poor family who can't afford their daily bread रोप दुयताली बाडी आरसो रिंगताली आपणांगे दिसपोटो कोत्ताली ते जित्तो मालो चेड बाब रोडटा आपणांगे मांग नियाय दियाय म्हणून आनी तुम तेका एस्कॉट कोत्ताय एज अ VIP एसी बसोवन एसी गाडी प्रायवेट गाडी व्हरप हाडप वॉट इज दिस हॅपनिंग आय होप एटलिस्ट आमगेलो जेन्ना ही केस न्हू कोर्टां वयतली न्हू जेन्ना आमगे जजीस जे आहाय ऑनरेबल जज विल एटलिस्ट गिव देम जस्टीस आमी गोंयकार आनी आमी सुसेगाद न्हू मेहनत करपी गोंयकार एंड वी आर वायज इनफ टू टेक डिसिजन आनी आतां सांगला ते भाशेन हिंगा सगळे आतां भाकरी भाजपाक येयलोले आहाय दिस इलेक्शन सो बी केअरफूल whom you all vote and what you all do because we Goans are not getting justice. We are taken for a ride. हांव हिंगा निषेध मारता for all the wrong that is happening to this particular family. They are not given justice. आणि हांव मांद्रेच्या लोकांक उल मारता don't give up. We are there with you all. If you all call up, we all activists are going to be there with you all and we are going to stand by you all. And over here, I ask our honorable judge, whoever is going to handle this case, to give justice to this family of Mandre. Kidyaku, amge senior citizen and she's a Goan and she has been murdered by this family. And I hope all three are taken into custody. इतले मागता आमच्या सरकारा कडेन